तुम्ही झडपी म्हणून निवडून येयला आनी आतां तुमच्या वाठारांत एक प्रोटेस्ट चालू आसा IT खातीर. सो तुमी बीन थंयसर आमकां केन्ना सपोर्टाक दिश्टी पडना तेंच्या वांगडा? हांवें हेज्या पयलीं सांगलां की आतांच हांव जाला, हांव पयलीं विशय समजून घेता कितें तो आमच्या CM आनी हाजे कडेन उलयता आनी मागीर हांव वतलें थंय. बट हो आतां विशय केन्नाच्यान चालू आहा म्हणल्यार तुमच्या नदरेक काय खबर ना ना तुमकां? म्हाका खबर आशिल्लें पण हांवें डीप स्टडी करूं नाशिल्लो ताजो वचून. सो आतांय तुमकां खबर ना कित्याक आतां प्रोटेस्टाक बसले ना, हांगा स्ट्रायकाक बसले लोक. म्हाका जोर येवन हांव हॉस्पिटलान आशिल्लें, आयजूच आयलां. सो ताज्या नंतर आतां हांव एक्चुली आयज म्हजो संदेश आसा ताज्या बरोबर आमी वचपाचें ठरयल्लें. म्हाका खबर ना आतां कितें जालां कारण तोय नाशिल्लो संदेश. सो आतां तुमी वचून मेळटले तेंकां जे प्रोटेस्ट करता गांवकार? पळयता. तुम्ही लोकांवर आसतले काय सरकारावर आसतले? हांव ज्या जाग्यार मेजॉरिटी लोक आसा थंय आसतलें. पूण मेजॉरिटी आतां लोक थंयसर प्रोटेस्ट करतात. मेजॉरिटी ना न्ही थंय सगळे, थोडे एक ग्रूप ऑफ पीपल आसा थंय. सो हांव तांकांय वचून मेळटलें, हांव ना म्हणना, तांकांय वचून मेळटलें. सो तूं युनिटी मॉलाक तुमचो हयकार आहा काय न्हयकार आसा? दॅट इज अ गव्हर्मेंट डिसिजन न्ही, म्हजें डिसिजन न्ही तें. तुमचें मत कितें काय? तुम्ही आतां निवडून येयला थंयसर? नो कमेंट सद्या. ना तुमी निवडून येयला न्ही थंयच्यान? हय हय, पण आय विल हॅव टू टॉक टू माय अथॉरिटीज ऑल्सो न्ही, दोनूय वाटांनी म्हाका पळोवचें पडटलें कितें तें. सो तुमी CM कडेन तेंकां व्हरतले घेवन? व्हरतलें न्ही, हांव CM कडेन पयलीं डिस्कस करतलें कितें तें. ओके, थँक्यू.